आयचे सुवार्थेचो पाठ मोगा उपादेसान सुरू जावन मोगा उपादेसान संपता म्हणून तुम्ही एकामेकाचो मोग करा. मोगा उपादेस पाळपाक आपल्या शिसांनी आपणाकच एक देख कशें घेवंक तो उलो दिता. मोगांत कोणी चाकर जावन उरोंक साधना. मोगांत इश्टागत उदेता. पवित्र पुस्तकांत कोणाकी देवाचे इश्ट म्हणून आपयला जाल्यार ते अब्राहमाक आनी मोइजेक मात्र. देवा लागीं एका खऱ्या इश्टा भाशेन ते जियेले. तांच्या विश्वासीपणान ते देवाक मानवले. आज सुवार्थेंत जेजू आपल्या पाटलाव्यांक ह्या फुडा हांव तुमकां चाकर म्हणना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा अशें म्हणटा. ह्या मुखांतर तो आपल्या पाटलाव्यांक ताचे संगी संबंधाचे नदरेन व्हरत्या गौरवाच्या स्थानाक उबारता. आपलो धनी कितें करता आनी कित्या खातीर करता म्हणलें धनयाचे भितरले गूट कळीत आसचे चाकराक न्हय, बगार इश्टाक. जेजूची पाटलाव्यां न्हय केवल इश्ट म्हणून आपयलेली, बगार ताणेंच विंचून काडलेली आनी ताणेंच नेमलेली. मिसावांत आपल्या पाटलाव्यांनी बाळचे तसलें फळ दिवच्याक जेजू आशेता. इश्टगतीची देख जेजू तावनूच जोडच्यांनी एकामेकाच्या मोगा शिवाय कितेंय आपणावंक वा जोडूंक साध्य जायना. देखूनच जेजू आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हूण सांगून दिता. जेजूच्या मोगाचे आदर्शीस जीव दिवचे आनी आमी ताचे सुवार्थे प्रमाणे मोगाचे राज रचचे.